फुडारिल्लें गोंय अशें आमी म्हणटात, पूण कुशळ मनीसबळ निर्मितींचे बाबतींत हेर राज्यांच्या मानान आमी खूबच फाटीं उरल्यात. शिरोडेचो आमदार तशेंच गोंयच्या राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान खंत उक्तायल्या. कुशळटायेची जेन्ना विचार जाता तेन्ना देश पावण्यार आमचें योगदान फकत 1100 भुरग्यां पुरतें मर्यादीत आशिल्ल्याचें दिसून येता, शिरोडकर सांगता. गोंयच्या शिक्षणाची ही दशा पळोवन दूख जाता अशें सुभाष शिरोडकर म्हणटा. ही परिस्थिती बदलपाक जाय. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाची ही चळवळ मुखार व्हरप गरजेचें आनी शिक्षकांचे मजतीन हांव ती मुखार व्हरतलो. पुराय गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी आमी हें मिशन राबयतले असो विश्वासय ताणें उक्तायलो. टू प्रमोट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हे करपा खातीर फाटल्या सादारणशे 3 ते 4 वर्सां हांव स्टडी करतालो. हे इन्फॉर्मेशन घे, ते इन्फॉर्मेशन घे, बोर्डा कडेन इन्फॉर्मेशन घे, डीटी कडल्यान इन्फॉर्मेशन घे, आणि हे सगळें करपाक थोडेशें कारणीभूत कितें जालें जर जायत जाल्यार आमी इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केलें. दॅट वॉज वन ऑफ द रिझन. इन 2001 एक्झॅक्टली हांवें इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केलें आनी त्यामुळे म्हाका इंजिनियरिंगांतली थोडीशी गती आयली. कळपाक लागलें की हाजें म्हत्व कितें आसा वगैरे वगैरे वगैरे. आणि त्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5-6 वर्सांक जेन्ना हांवें बारीकसाणेन स्टडी करपाक लागलो तेन्ना म्हाका लक्षात आयलें की प्रॉब्लेम हे RIT कॉलेजचे न्ही, प्रॉब्लेम हे शिरोडेचे न्ही, तर पूर्ण गोंयचे प्रॉब्लेम आसा अशें म्हणून. पूर्ण गोंयचे भुरग्यां संबंधीचे हे प्रॉब्लेम आसा. आमचे जे डायरेक्शन जाय किंवा आमकां जे गायडन्स जाय, आमकां जे मोटिवेशन जाय ते आमच्या भुरग्यां भितर ना, आनी त्यामुळे लक्षात अशें आयलें की ना खंय तरी सुवात जावपाक जाय अशें म्हणून. आणि नंतर मागीर बांबईकर आसा पळय ताजेर उलोवप जालें. ऑफकोर्स फाटल्या 3-4 वर्सां तो आमच्या कॉलेजींत ना, खंय तरी तो आपल्या स्वताचेच NGOचें काम करतालो. आणि जेन्ना उलोवप जालें पळय न्ही तेन्ना अशें ठरलें की येस वी विल गो टुगेदर, वील वर्क टुगेदर. आणि एक लक्षात घ्या, ही मेंटरशीप आनी स्कॉलरशीप इज फ्री. आणि आमी थारायल्लें आसा की 12 तालुक्यांनी आमी वतले म्हणून. पर्सनली फॉर मी हांवें डिसायडेड, हांव जरी टीचर जरी नासलो, हांवें स्वताक थारायल्लें आसा की मुखाल्ले म्हजो जो काल आसा पळय न्ही, म्हणजे आरोग्य बरी उरून जो म्हाका टायम मेळटलो, वेळ मेळटलो, हो सगळो टायम जो आसा पळय न्ही गोंयच्या भुरग्यां भितर, गोंयच्या लोकां भितर टू प्रमोट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आणि जेन्ना हांव काही फिगर्स तुमकां दाखयतलो पळय तेन्ना तुमकां लक्षात येतलें की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कितली मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करपाक जाय आमच्या ल्हानशा गोंयांत. आणि ते ही जावन आसा हर एक शिक्षकाची जापसालदारकी, जावन आसा हर एक मॅनेजमेंटाची जापसालदारकी, जावन आसा हर एक पेरंटा सुद्धा जबाबदारी. नक्कीच भुरग्यांक आमी ज्या बद्दल आमी मोटिवेट करता. आमी सो हॅपी आयटेड टुडे मिस्टर सचिन वॉज गिविंग हिज फर्स्ट एड्रेस. हाजे पयलीं तो एखादी 10 टिचरा कडेन किंवा भुरग्यां कडेन किंवा 20 भुरग्यां कडेन उलयलो आसतलो, पण दीस वॉज हिज फर्स्ट एड्रेस. आनी आय टेल यू, आय हॅव सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड आमचे ताजी स्पीच आसा ती रिकॉर्ड जावची अशें म्हणून. बिकॉज ही इज अ बॉय, आय टेल यू, वेन ही वॉज 8 years ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंजिनियरिंग कॉलेज. हांव सकाळ फुडें असो उठलो बेश्टो आनी थारायलें पयलीं दिसता की इंजिनियरिंग कॉलेजें फाउंडेशन जातलें अशें म्हणून. मंत्री आमदार कोणा फाटल्यान गेलो ना. हाका उठयलो बेडा वयल्यान आनी म्हणलें चल या. फुलां घेवन गेले, उदक घेवन गेले, गंध पेय उदक घेवन गेले आनी फाउंडेशन केलें कॉलेजचें. फोटो बी स्टील बी हॅव. कारण लक्षात घ्या की आमी जगता सगळे, ना अशें न्ही, पूण समाजा खातीर काम करपा खातीर सुद्दां आमच्या भुरग्यांक तयार करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या धर्तीचेर आय एम सो हॅपी टुडे दॅट ही इज कॉन्ट्रिब्युटींग हीज लिटल ऑफ अ स्ट्रेंथ फॉर दीस कॉज ऑफ एज्युकेशन. आनी सर तुमकां रिजल्टा संबंधी म्हणजे ऑफकोर्स हांवें गोंयभर आमी दाखयतले. 12 पयर आमी काणकोण गेले. काणकोण आमी थोडेशे जे थोडे भुरगे आशिल्ले 720-25 भुरगे, आमी सगळे भुरगे आफोन आशिल्ले. आनी दॅट वॉज जस्ट इंटरेक्शन विथ द स्टुडंट्स ऑफ आय थिंक दॅट वॉज इंटरेक्शन विथ द स्टुडंट्स ऑफ 12th सायन्स. आज आमचे 11th भुरगे आसात ज्या भुरग्यांची डिसिजन्स आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान, ह्या कॉन्फरन्सा निमित्तान बाउंड टू चेंज. दॅट इज माय सेल्फ कॉन्फिडन्स. सो आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल गोंयची भुरग्यांची परिस्थिती अशी आसा की 13,000 भुरगे ह्या कोर्सांनी वतात आनी सायन्सीक 4,897 भुरगे गेले. पूण हे 4,897 भुरगे जे गेले 2020 तातूंतले फक्त 1100 भुरगे, जस्ट इमेजीन, फक्त 1100 भुरगे वेर एनरोल्ड फॉर डिग्री कोर्स इंजिनियरिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे कडेन 1660 सीट आसात. हांव म्हणजे सिटांचो म्हण सांगना, ही गोंयची शिक्षणाची परिस्थिती जे हांवें म्हाका दिसता हांवें बाकीच्या सुद्दां नजरेन घेवन मुखार लोकां मुखार मांडपाक जाय, भुरग्यां मुखार मांडपाक जाय. सो 1100 सीट्स वेरएज तामिळनाडू इज गिविंग 1 lakh कॅन्डिडेट्स फॉर इंजिनियरिंग. Tamil Nadu is giving 1,65,000. Andhra is giving more than 1 lakh. Maharashtra is giving more than 1 lakh engineers in a year, every year. Karnataka is giving more than 1 lakh.
आणि आम्ही ल्हानशें गोंय सोंपिल्लें गोंय म्हणटात. आमी प्रगती खूब केली म्हणटा शिक्षणात, पण आमचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा पळय इन ह्युमन रिसोर्स दॅट इज अ टेक्नोक्रेट्स इज जस्ट 1100. सो इट वॉज लिटल पेनफूल. आनी म्हटलें की ना हें जावपाक जाय, बदलपाक जाय. ऑफकोर्स हांव एकटो बदलचें ना आनी बदलूंक शकचीच ना. आनी त्यामुळे जेन्ना म्हजे टिचरा कडेन उलयलें, म्हणजे माय कॅम्पस देर आर ऑलमोस्ट 150 टीचर्स, तातूंतले 40 टिचरांनी आय टेल यू व्हॉलंटरली दे सेड येस सर वी आर देयर विथ यू टू टेक दिस मुवमेंट. ही चळवळ जी आसा पळय टू प्रमोट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही मुखार व्हरपा खातीर आमी तयार आसा तशें. आनी तुमकां सांगता हांव फाटल्या सादारणशी 1-1.5 म्हयन्याक वी हॅड 18 मिटिंग्स. आमी 18 मिटींग घेतल्यो, कारण सहज बेश्टेच जावं ना हें. स्कॉलरशिप्स घेवपा संबंधी ताचे कॉन्सेप्ट तयार करप, पेपर तयार करप, ऑनलायन कोणी काम करपाचे वगैरे हे सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय ते करपाक आमी 18 वयर मिटींग घेतली फाटल्या सादारणशी 1 ते 1.5 म्हयन्याक. पॅन्डेमिक जरी आसलें तरी आसतना. सो आय वूड से माय हेड्स ऑफ टू देम. ज्या सगळे शिक्षकांनी म्हज्या कलिगांचो कपिल बैशल आसा, कपिलाची गजाल मागीर मुखार सांगता. तर ह्या सगळ्या भुरग्यांनी जे पद्दतीन सपोर्ट केलो, ज्या पद्दतीन हो कन्सेप्ट मुखार व्हरपाक केलो, आय टेल यू आमकां आतां अशें दिसपाक लागलें इज अ मिशन. आमकां सगळ्या 30-40 लोकांक अशें दिसपाक लागलें इज अ मिशन दॅट वी शूड टेक अहेड इन द एंटायर स्टेट आनी 12 तालुक्यांतल्या. 12वेंत शिकपी भुरग्यांक दोतोर जावपाचें आसता, पूण कशें जावप, ताचे खातीर कितें करप, नीट म्हटल्यार कितें, ताची तयारी कशी करप हे विशीं सादी कल्पना लेगीत नासता. कांय भुरग्यांनी नीट परीक्षा दिल्ली, पूण तातूंतलो एकूय भुरगो मेडिकलाक वचपाक शकलो ना. कित्याक तर ताचे मतीन नाशिल्लें की तो राष्ट्रीय पावंड्यावयली एकाद्री परीक्षा दिता, अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. 12थाची जी म्हणटाली आमकां डॉक्टर जावपाक जाय, पूण कशें जावपाचें ताचे खातीर टार्गेट कितें आसा, कितले मार्क्स घेवपाक जाय, वॉट इज नीट, खंयच्या लेवलाचें आसती, ताचें कांय पाठ ना. ताची कांय बॅकग्रावंड म्हायती ना, कांय ना. आनी त्यामुळे हांवें जेन्ना परत रिपोर्ट घेतलो, बिकॉज म्हजे टीचर आशिल्ले कारणान, टीम आशिल्ले कारणान एखादी विशय घेतलो जर जाय जाल्यार बारीकसाणीन तेतूंत परत वचप, दे डू इट, दे इजन द थिंग्स फॉर मी. आनी त्यामुळे 38तलो एक सुद्दां भुरगो जो आसा पळय तो मेडिकलाक वचूंक शकलो ना. वेगळी हायर सेकंडरी आशिल्ली, फोंडेची 1-2 हायर सेकंडरी आशिल्ल्यो, शिरोडेची एक आशिल्ली आमची, आनी तेवढच्या बिचोलेची एक आशिल्ली. भुरगे हाका तुका नीट एक्झाम बसले, वचूंक शकले ना, कारण तांचे लक्षात नाशिल्लें की वी आर अपियरिंग अ नॅशनल एक्झाम. ज्या एक्झामी भितर 10 लाख भुरगे बसतात आनी त्या एक्झामीक कट ऑफ आसा पर्संटेज. म्हणजे ते 250 ते 350 अशे मार्क्स घेतले जर जायत जाल्यार तुजो नंबर त्या नीटा भितर वयर येता आनी तेन्नाच मागीर तूं डॉक्टर जावपाक शकता. सो हे भुरगे 38 भुरगे अशे जावंक शकले नात. वेर डेली एंडेड देन फायनली खंय लँड जालें तेंगे विमान, आयदर इट वॉज नर्सिंग और फार्मसी, म्हणजे जो डॉक्टर जावपाक चिंततालो. आनी दुसरें हे भुरगे जे आसा पळय न्ही, लक्षांत घेयात 5500 स्टुडंट्स अपियर्ड फॉर नीट एक्झाम इन 2020. कितली सीट? दीज आर द ओनली सीट्स. 180 and 50 म्हणजे कितले जाले? 230 भुरग्यां खातीर म्हणजे सिटा खातीर इतले भुरगे बसले. 5500. ऑफकोर्स मुखाले आय डोंट निग्लेक्ट दीस. 158 फार्मसी आसा, होमिओपॅथीक 50 आसा, आयुर्वेदाक 65 आसा, पूण 500 धर. पूण 500 सिटा खातीर 5500 भुरगीं बसतात. लॉजिकली पटना मनाक. बरं ह्या भुरग्याक दुसरें ऑप्शन ना मागीर आसा. ह्या भुरग्याक दुसरें ऑप्शन ना, कारण बऱ्याच भुरग्यांनी एक रॉंग डिसिजन घेतलें. जशें उद्धव सचिना म्हटला तशें रॉंग डिसिजन ऑफ ड्रॉपिंग मॅथ्स इन 11th. आनी त्यामुळे हे जे आसा पळय न्ही, दर अध्यातना दर मध्यातना अशा प्रकारच्या भुरग्यांची परिस्थिती जाता. आनी फायनली खंय एक तर नर्सिंग ना जाल्यार PSC. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार कशें की दीस द स्टेटस ऑफ एज्युकेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा आमच्या भुरग्यां भितर. हाका कोणाक दोश दिवपाचो ना, चलता तें चलत आसा. फॉर्च्युनेटली फॉर अस मुखार नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट वन. ऑफकोर्स तालुका वायज आमी स्टडी केल्ली आसा. विच इज द बेस्ट तालुका? सालसेट इज द बेस्ट तालुका. 1519. आमची परची एक्झामीक SSC बोर्ड एक्झाम जाली पळय न्ही, आपली सॉरी हाजी एक्झाम खंयची 11th सेट एक्झाम जाली पळय, त्या एक्झामी आमकां वी फाउंड पोंदा, सॉरी सालसेट इज द बेस्ट. नंबर 2 इज बार्देस अँड नंबर 3 इज पोंदा. अशे 3 तालुका, ऑफकोर्स 4-5 आसात. बाकी थोडे तालुके आसा ते सामके बारीक आसा. फॉर एक्झाम्पल युअर सांगे तालुका ओनली 83 स्टुडंट्स हॅव गॉन फॉर सायन्स. ओनली 83 म्हणजे एंटायर पोंदा तालुका. आणि लक्षात घ्या आम्ही सायन्स कित्याक म्हणटात? देर आर सो मेनी ऑप्शन्स ओपन फॉर. इतके ऑप्शन सायन्सचे आसात, ताजे लिस्टच करपाक गेले जर जायत म्हाका आमकां 4-5 तुगेले हे करचे पडटले, क्लिप्स करचे पडटले.
रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि शिवग्राम शैक्षणिक संस्थेन 10वीत बरे गुण मिळवून विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. Talk a little bit about choosing a career counseling that we call. You see, we are the students present here today are at such a stage where they need to make a decision so that they can take the right path, they can choose the right path and reach towards their goal. But this is the most important decision of our life. But sometimes you can say that it is even more important than deciding what you're going to do for your employability or for your life. It is much more important than that because you're going to be doing that for your entire life. Now, if you think about it, in a lifetime, on an average, let's say we work for 45 years of our life, and of that, the research has shown, or the studies that have been done have shown that you work for 31 and a half years of your life. The rest all goes in like vacation, suti zai. But 71% of your year, 1 year, goes into working. Now imagine you take up a job or a career that you do not really enjoy. You did it because maybe let's say your parents said that this is the right thing for you, or you just followed a crowd. And you're doing it for the next 30 years, 31, 35 years. Is it going to be good? Are you going to feel good if it is not coming from your heart? So there are those students who know when they enter 10th standard or even before what they want to do in life. But then let's be real. Most of us do not have an idea of what we want to do. Most of us are clueless because we are just going with the flow. Come 10th, we answer exam, we get the marks. We go to 11th, we go to 12th. But then somewhere we have to take out some time and think, what exactly is to be done. Now for that, we have been seeing there's like a step by step guide that students have to follow through. Now the first one that the students have to see is the interest that they have. Many times it so happens that the students have an interest in particular subject or a particular field, but then because they have some peer pressure or some parental pressure or because they don't feel up to it, they just decide what is going on as per the trend. But then for the long run, I think it may not be good for an individual. Next up is we need to think about what's with my foundation knowledge. You don't have to come to this for our courses. But if you feel that no, we need some help in foundation courses, we will be coming up with physics, chemistry, maths, bio, English. First, we are going to focus only on 2 subjects, that is physics and maths. And I will just give you information. तुमका दिसता आसतले की maths म्हटलंच ना ते important ना. There is one big coaching class in India. There is called Allen's म्हणून. Allen 11वी भुरगो जो डिसाइड करता आपल्याक नीट एक्झाम आन्सर करपाक जाय म्हणून 2 म्हयने तांकां ते मॅथ्स दिता. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आमकां दिसता की मॅथ्साक व्हॅल्यू ना म्हणून भायलो तो फुडें वचून दोतोर जावपाचो आसा पूण 2 months एक्सटेन्सिवली दे टेक मॅथ्स. सो बिकॉज फाल्यां समज ताका फिजिक्स सॉल्व करपाक जाय, केमिस्ट्री करपाक जाय, ही नीड दीस बॅकिंग ऑफ मॅथ्स. सो विथ दीस रिगार्ड 2 subjects which we are going to start is one is physics, second one is maths, and then due course of time we will start with chemistry, biology and English. So this is all about stage 1, which will start on 25th night, 21. First we're going to start for Fonda and Dharbandra, the constituency, Taluka. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.